फाटलीं 11 वर्सां काम करूनय कामार फिक्स करूंक नाशिल्ल्यान वास्को सड्यावेल्या गणेश बेंझोप्लास्टाचे कामगार संपार गेल्यात. ह्या फॅक्टरींत कामगारांक कसलीच सुरक्षा ना अशें कामगार म्हणटात. आम्ही आता 11 वर्सां जाली सर. आम्ही सगळे मजदूर आम्ही गांवचे भाव आहे हिंगा सर कामाक. आणि 11 वर्सां जावन काम करून अजूनय आमकां फिक्स करना. आणि आयज तेंच्यांनी हिंगा सल्फरीक एसीड घेतलेले आहा. ते इतले डेंजरस प्रॉडक्ट ते SS टाकयेन घेवपाचे आहा, पूण तेंच्यांनी SS टाकयेन घेवंक ना, ते MS टाकयेन घेतलेले आहा. आणि ते तितून काम करून आमचे 2 जण मनशांक खूब व्हडली दुखापत जालेली आहा. हो आमचो दाखय. आणि जयराम आयज आमी असले स्टेजीचेर आहा, आमचो जीव धोक्यान घालून आमी काम करता. आमचो जीव प्लस हे आमचो आख्खे सबंद मुर्मुगांवचो लोकांचो जीव हितून धोक्यान पडलेलो आहा. आणि प्लस वास्कोचो लोकांचो जीव हितून धोक्यान आहा सर. हे पळय सर, हे सल्फरीक एसीड पडून हेच्या कारणान हेजे फाटीक मार लागून दुखापत जालेली आहा. आणि आमकां कोण पळोवपी कोण ना सर हिंगा. सद्याक सल्फरीक एसीड पडलेले आहा. आणि तो सल्फरीक एसीड इतलो धोकादायक आहा, तो तूं वास बी घेयला सर आमचे लंग्स पिड्यार जावपाक शकता. आणि चड तेजो फ्यूम्स जाल्यार आमचे दोळे बी वचपाक शकता. आणि आंगार पडले जाल्यार तुमी आतां पळयला सर कशें जाला ते. तेका लागून हांगसर तुमकां सेफ्टी बीन कितें आसा काय? सेफ्टी कांय ना सर. सेफ्टी कांय दिवंक ना. ना आमचे मेडिक्लेम आहा, ना आमचे लायफ इन्शुरन्स आहा, ना आमच्या तेंच्यांनी कांय दिवंक ना. ही आमची एक्सप्लोजीव आमच्या गोंयान हे टांके बांदलेले एक्सप्लोजीव. आणि हे पोर्ट एरिया एक टांक्याक समज कितें जालें सर, आख्खो आमचो सबंद वास्को काबार जातालो सर. सबंद वास्कोकार जावन हे कांयच उरपाना सर. आणि हिंगा अमोनिया टँक आहा बाजून सर. आणि अशी आमची परिस्थिती जाला सर. आमच्या फाटल्यान आतां कोण ना सद्याक. आणि आमकां रस्त्यार उडोवपाक सोदता सर. आमी सगळे हिंगा गांवचे भाव आहा सर, लोकल आहा हिंगाचे. आणि आमकां सर हिंगा कोणाचेच आदार ना सद्याक. आणि मॅनेजमेंटान आमकां आयज कोर्टाची नोटीस दिलेली आहा. ही आमची कोर्टाची फकत आमी आमचो हक मागलो कितें, पूण आमी 10 वर्सां काम करून आमकां फिक्स कर म्हणून आमी मागले सर. पूण आमकां तेंच्यांनी म्हणपाक ना, तुमकां आमी कोर्टाची नोटीस दिता, तुमी कोर्टान येया, आमकां कोर्टानसून थ्रू आमी तुमकां कितें तें पळोवया म्हणून. मडगांव पणजे शटल सेवे खातीर बसी सापूच उण्यो आशिल्ल्यान लोकांक वरांची वरां लायनीक रावचे पडटात. ह्या मार्गाचेर आनीक बसी घालच्यो म्हूण लोक मागतात. पळयात सावियो डायसाचो रिपोर्ट. So what the problem? There being some strategy to solve this problem. Waiting time we are trying to reduce. So is there a problem regarding shortage of buses? There is shortage of buses. Buses are there. Then why they are not coming immediately? See what happens. It goes up to the market, and during the sudden peak timings, there is a rush at the city, inside the city. There is a delay for buses coming from the city. So you are standing up here for 15 minutes. Yeah, the bus just left, Mr. Bus. All in there. Now it is. आता किती लोक चालतो आज बस रावला. मध्यम आता एकलो आहे तो पळय. आणि आज पास आली ना. कोणते पाऊंड? 1 के. 10:30 पासून 10:30 ते 10 पर्यंत रावला होता. त्यांना पुन्हा सांगितलं. तो अजून बस येईल नाही का? 2 गेल्या पहिली. 2 गेले. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.